आणि येस परत एक सांगता की पायरसीक प्रोत्साहन दिवं नाकात ओके इतलो मी सिरियस गजाली केल्यो पूण स्वप्नील एक म्हाका तुज्या कडल्यान जाय की कॅप ते घालता पळय त्याचं राज कितें अजून पर्यंत म्हाका कोणाक सांगूंक ना पूण आमकां आयज म्हाकाय न्ही कॅप सेटा वयले घालून तूं आतां दीस रात भोंवता कितें रातचोय काडना जादूचे हांगा कितें आसा हांगा दोन वेगवेगळे मनीस बसल्यात न्ही कॅप घालपाची जाका हाजे म्हाका खूब जाण विचारता म्हाका हे फिल्म करचे पयलीं खूब जाणांनी टोपे घातल्या म्हणजे सुरींग तुझी एक फिल्म रिलीज जावपाची आसा स्टारींग म्हणजे आनीक दोग जाण आहा सायड रोल सॉरी सायड सो केन्ना रिलीज करपाचें कितें ठरयलां बरेच बेगीन करतले चड करून मे म्हयन्यात प्लॅन्स आसा आमचो ओके पळोवया कशें जाता तें कित्याक सद्या पर्यंत सुरींग फक्त फेस्टिवलांनी दाखयला अजून थिएटरांनी येवना होप सो वचून पळयात सुरींग सुद्दां येस पूण राजदीप सर तुमच्या बद्दल कांय गजाली हांवें आयकल्या ते म्हळ्यार तुमकां दुदाचो पोस खावपाक खूब आवडटा खरी गजाल आमी आनी कितें तरी आयकल्लें आवडटा रे आवडटा खूब आवडटा कशी कितें केन्ना जेन्ना तुमकां आवड ही हांव ल्हान आसतना न्ही म्हणजे आमच्या घरान गायो आसताल्यो गायो म्हशी आसताल्यो आनी म्हजी आई खूब बरो बेस्ट पोस करताली ते आनी कितें आवडचें पण म्हाका पोस आवडटालो म्हणजे दीसभर तो म्हणजे सकाळी पोस दनपाराय पोस आनी रातचोय पोस खावन रावलो इतले आवडीचो म्हजो पूण तो त्या पद्दतीन जावपाक जाय तसो जावपाक जाय हय त्या पद्दतीन जावपाक जाय बरोबर आणि तुमकां केन्ना केन्ना पिझ्झा पास्ता पिझ्झा खावपाक आवडटा खंयच्यान काडली रे चवकशी खुबश्यो चवकशी आमकां आमच्या सोर्सीसांचेर मेळटा तू बायलेक सांग पोस्ट कसो करता तो तो चोरून हाडीत ती ना ते चोरून तुमच्याच घरांतल्यान तुम्ही हांगा म्हटला न्ही तुमच्या घरान केन्ना केलो न्ही फाटल्यान दार ओपन दवरूं नाका केन्ना काढून घेवन येत तें तुमकां सुद्दां कळचें आता जेवणाची व्यवस्था करत असता जेवण ते बापायक सांगलां आसतलें जेवण रांदिना कोण रांदता जनेलांनी पळोवपाक गेल्यार एक खास गजाल आसा तुमच्या बद्दल म्हाका एक सांगा तुमकां काश्मीर म्हणून कोण म्हणटा काश्मीर आणि कन्याकुमारी स्वताक म्हणून घेता अशी कोण म्हणजे म्हजे एक फ्रेंड आसा प्रियांका म्हणटा ताची चली धाकटी आसा आनी आमी कोल्हापूर गेल्ली अशें भोंवपा खातीर आनी तेन्ना ते काश्मीर तूं कन्याकुमारी त्या खातीर कितें तरी आनी म्हाका कितें भुरगीं बी मेळ्ळी ना हांव तेंच्या बरोबर भुरगो जाता मागीर थंय हांव व्हडलो ती ल्हान बीन हांव त्या 7 वर्सांचे जाल्यार 7 वर्सांचे 3 वर्सांचे जाल्यार 3 वर्सांचे अशी म्हजी रोखडीच तांचे कडेन भुरग्यां कडेन म्हजी चड फ्रेंडशीप जाता आनी त्या हातून ती पद म्हणटा ते आतां उलो करतना म्हाका कश्मीरूच म्हणटा म्हाका राजदीप म्हणना काका म्हणना अंकल म्हणना कश्मीरूच म्हणून उलो करता सो खूब बरें आसता म्हणजे सगळ्या भुरग्यांचो असो मोग हें जाता तेन्ना बट आनी एक खास गजाल आसा तुमकां घरांत बाबा म्हणटात आनी कोण तरी एकटो राणो म्हणटा खरी गजाल घरांतलीच गजाली सगळे जाण बाबा म्हणटा पूण ऑटोमॅटीक अपूर्व एकटोच आशिल्ल्या कारणान घरान बाबा म्हणटा आनी राणा म्हणून एक दोग जाण म्हणटाले एकटो एक्सपायर्ड जालो म्हजो फ्रेंड आनी दुसरो शेखर नायक म्हणटा पळय तो हक्कान म्हाका राणो म्हणटा हांव ताका आनी कोणी म्हटल्यार म्हाका तिडक मारता पूण तो म्हणटकीर म्हाका म्हणजे खूब बरें एक खेळटा पडिल्लें म्हणजे राजदीप आनी राणेचें सरकार बी अशें भशेन ते रा वयल्यान ते खेळटा केन्ना तरी जाल्लें ते आनी 2-3 नांवां केन्ना येवंक शकता अण्णा भाई भाऊ ओके इतल्यो सगळ्यो आमी गजाली करता स्वप्नील आनी एक गोश्ट जी म्हाका दिसता कोणाक खबर ना आमच्या सेटरूय म्हाका दिसता खूब कमी जाणांक खबर आसतलें तुज्या फ्रेंड्सांकूय पूण MS धोनी आनी नाना पाटेकर तुका अशें नांव पडलां हे खंयसरल्यान आनी कशें कितें MS धोनी समजपाक शकता केसांक खातीर तरी बरें पयलीं पडिल्लें आतां तरी कांय ना पयलीं बरें लांब आशिल्लें म्हाजें हा लांब केस केल्ले तेन्ना आमचे फिल्मान जॉनाचो फादर जालो पळय हर्षद भाई सेठिया काका मानता ताका सामको ताणें दवरिल्लें ताच्या नंतर मागीर मदीं म्हजें एकदम ऑपरेशन जाल्लें डॅडीन सांगलें कसोच केस कापनाशिल्लो तो सद्दां दीस रात केस करून फाटी लागतालो ऑपरेशन जालें तेन्ना मागीर म्हजें मुवमेंट कांय ना न्ही ताणें बरें स्पेशली माल्याक घरा कडेन हाडून सामकें सुळसुळीत करून दवरलेलें आनी मागीर नाना पाटेकर खूब बऱ्या पैकी ट्रान्सफॉर्म जाल्लो ताच्या नंतर म्हाका दिसता ओके बट ह्या मुवीक रिलेटेड आनी एक कॅरेक्टर आसा तांकां आमी स्टेजीर पळोवया सुशांत नायक आमच्या वांगडा आसा ताणें एक पुलीस ऑफिसराचो रोल केला सुशांत येवकार तुमकां आमच्या ह्या प्रोग्रामांत अरे आणि ताज्या वांगडा काडले विषय तुम्ही ओढून काढले
आणि तांच्या वांगडा ह्या फिल्मान आणि एक कॅरेक्टर प्ले केल्लो गुरखाचो सौरभ आमच्या वांगडा आसा. सौरभाक सुद्दां आमी माचयेर दाखोवया. सौरभ कारखानीस आमच्या मदीं आसा. सौरभ वेलकम आमच्या शोक. जेन्ना गव्हर्नमेंट जॉब करून जेन्ना पयशे घेता पळय तेन्ना गुरक्याचीच इमोशनूच जावपाचें. अजूनही ड्युटीर आसात काय ओके बट आयज सुशांत हांगासर आसा. सुशांत पूण एक गजाल मातसो आमकां हेल्प कर. ह्या घरान ज्यो वस्तू आसा त्यो सगळ्यो मातश्यो म्हणजे हाडलेल्यो आहा कोणा कडल्यान ते मातशे निभोवन घेवपाचे. म्हणजे चोरलेल्यो वस्तू चोरलेल्यो वस्तू आसा ते हांव काय करूं शकना कारण म्हजोच जॉब गेल्लो आसा आनी सद्या हांव त्याच बिल्डिंगे फुडल्या गुरखा म्हणून आसा. हे डिमोशन कित्या खातीर? डिमोशन कितें आनी म्हाका इतलो त्रासान घाला पळय. अशें मिश्यो वचून ओडून काडल्यो. मिश्यो गेल्यो त्यो पळय केसूय गेले. म्हाका दिसता ह्या फिल्मान सुशांताचो रोल खूब इंटरेस्टिंग आसा. मुद्दम वचून हे फिल्म पळय. जेनी कोणी पळोवंक ना पळय तांकां ह्यो सगळ्यो गजाली एक्चुअली मिस जाल्या. खरेंच खूब बऱ्यो गजाली आसा ह्या फिल्मांतल्यान तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो. एक्सपिरियन्स तुमचो कसो कितें आशिल्लो फिल्मांतलो? एक्सपिरियन्स म्हणजे म्हज्या आयुश्यांतलें दिल्लें हांवें पयलें ऑडिशन. सो स्वप्निला कडेन गेलो. म्हणपाक एक रोल आसा तुका वाच आनी पळय. वाचून दिलें ऑडिशन. मागीर ओके डेट्स मेळ्ळ्यो. पूण ते करतना अनुभव इतलो बरो आशिल्लो की म्हाका पयलीं म्हणजे स्क्रिप्ट पावना. सो थंय मातसो हांव कन्फ्यूज आशिल्लो की करपाचें कितें. पूण थोड्यो गजाली स्पॉन्टेनियसली इतल्यो बऱ्यो जाल्यो आनी बरो समजायलो म्हाका रोल म्हजो कसो कितें तो. मजा आयली करपाक खरेंच. आनी हे 2 सुपरस्टार्स आशिल्ले तांच्या बरोबरूय इतलो राजदीपा बरोबर म्हण टायमींग आसाच म्हजो बरोबर. सिंक्रो बरो आसा आमचो. जॉन सरा बरोबर फर्स्ट टायम काम केलें. कास्ताचो एक्टर पळोवपाक मेळ्ळो लागींच्यान. पयलीं असो विचार जालो की ओके तियात्रांतलो जॉन सर लागींच्यान केन्ना पळोवंक नाशिल्लो. म्हणल्यार लावड आसतलो काय लागींच्यान म्हणजे पयसच्यान कितें जॉन सर स्टेजीर पयसच्यान जॉन टिपिकल टायमींग भायर येवन तो जोक घेवप ती पद्दत. म्हणजे सटलिटी कडेन येतना सर कसो कितें बिहेव करतलो. पूण इतलो सर सटल आशिल्लो. मजा आयलो खरेंच लागींच्यान सराक पळयतना खूब मजा आयली. हे लागींच्यान उतर तूं चड फावटी काडटा. कारण खूब लागीं ओके. आनी लागीं दिलं न्ही मागीर ते लागीं हा त्याच्या नंतर कनेक्शन सारखे वाडले आसतले. फिल्मान तांकां लागीं येवन भरपूर जोडले तेणी. तशेंच मागीर इवन रियल लायफांनी तशेंच असतात. मागीर म्हाका दिसता कोणा कडेन सेटिंग करता आनी लागीं येता खूब लागीं येता. मागीर तांचे कडेन सारकें कनेक्शन कितें कितें उलोवपाचें सारकें उलयता. सौरभ तुजो कसो आशिल्लो एक्सपिरियन्स आनी गुरुखा साबजी सब्जी बरो आसलो. म्हणजे एकूच मिनिट 8 फावटी म्हाका दिसता थापड जावचें पडलें. 8 फावटी 11 फावटी सॉरी. आनी आमकां सुरसुरे दिसताले. खरेंच सुरसुरे दिसताले. जेन्ना तो शॉट घेवपाचो आसले न्ही आनी पयलीं रिहर्स केली डायलॉग्स रिहर्स केले. मागीर जॉन सराक विचारलें हांवें सर म्हाका मारतना कशें मारता तुमी. हें तुका मारना तुका दुखतलें मरे. हा म्हणे बरें दुखतलें. एक काम करा म्हणे हांगा बेश्टेशें बोटां ओडा म्हणे घाल्याचेर. एक दीस रिहर्सल केली मारलें म्हाका अशें आनी हांवें अशें केलें. ओके नो प्रॉब्लेम. तेन्ना फर्स्ट टेक घेतलो पळय तेन्ना हांव रावलो आतां बिंदास फक्त हांगा बोटां लागतली कशी पळयतला रियली फरक पडला तो. एक्चुअली पडला तो. मागीर चितलें हांवें सराक आनी सांगून फायदो ना. कॅरेक्टरान घुसले की मागीर ना आनी तो ते जेन्ना थापट पडला पळय तेन्ना एक्चुअली तो सामको घुसलेलो. अक्षरशः तो रडलेलो तो. हांव दार उगडून जेन्ना भितर येता तो सीन इतले फास्ट रिएक्ट जातालो आनी भितर इन्वॉल्व जातालो. त्या इन्वॉल्वमेंटान तो आनी तो इफेक्टीव आयला. रिटेक कितले जाले ते 11 तेणी 11 फावटी जशी थापटा घाल्या पळय न्ही थापट पावप तरी एका वाटेन मातशें सोंपें आशिल्लें. पूण 11 फावटी सर रडला 11 टेकान आनी ग्लिसरीन कांयच यूज करनासतना. वाव बरें खरेंच खूब बरें फिल्म. पण हरशीं असो सीन पळय कोणाक हांव केन्ना तूं आतां परते फुडें बी काडटलो न्ही कोणाचे राग बी काडपा एकदम तें घालपाचो. रिटेक करीत म्हाका मात्र घेवन खूब व्हडलो रोल न्ही. आतां कितें कर ह्या आर्टिस्टा भितर कोणें तुका केला पळय न्हू ताका एक सीन दवर तो मारपाक. आनी कोणें त्रास करूं ना पळय कोणें त्रास करूं ना ताका मातसो व्हडलो सीन दवर. हांव बीन तितून इन्क्लूड जाल्यार प्रॉब्लेम. म्हणजे नेक्स्ट फिल्म पार्ट 2 कशें कितें म्हणजे एक्टर बीन फिक्स केला पार्ट 2 पार्ट 1तले खुबशे जाण वचपाचो भायर जालें म्हणून मार बीन खावन जालें परत कशें. अरे ओके ना आतां पार्ट 1 एक बारीक रोल केला न्यूज रिडर म्हणून. म्हणजे तुका जाल्यार स्क्रिप्टीक हेल्प करूं शकता. हांव न्यूज कंपनी सोडल्या आनी खंय तरी दुसरे कडेन जॉइन जालें आनी राजदीपा वांगडा बीन ना म्हाका तितूनय एंकल लीड रोलान धरपाक जाय. नो प्रॉब्लेम थँक यू. अँड येस म्हाका दिसता आमची वायफ अजुनूय भितरूच आसा बट तिका सुद्दां एकदां भायर आपोवया.
जेवण करता काय तागे पोस हाडपाक गेलो आता याद आयली तुका म्हजी याद आयली म्हणजे तू त्याच्यान भायरूच सरोंक ना न्ही गो घरान आमी आयले आमकां प्रायवसी आमी कितें करताले तर प्रायवसी दिवपाक आदर आमकां कितें कळली कितें म्हणटा ते कांय ना कितें पल्लू कोंकणीन कितें म्हणटा गो ताका पल्लू पल्लू इतले मेरेन ओळख आमची येस 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 यो यो हांव तांचे कडेन मेळटा हे आमचे पुलीस इन्स्पेक्टर आशिल्ले ताका काडला उडयला भायर सध्या सुशांत नायक भ्रष्ट म्हणून नमस्ते आदर आदर आणि सौरभ कारखानीस एक्टर या फिल्मातले ते म्हाका लागून सगळे नमस्ते करता आसतले ते कॅमेरा बंद जातकीर मागीर नमस्ते सारखे नमस्ते सगळे जाण हांगासर आसा सगळे मेंबर्स आसा क्रू आसा ह्या फिल्माचे अँड बेस्ट ऑफ लक तुमच्या फिल्मा खातीर स्वप्नील जर तुका कितें लास्ट मेसेज दिवपाक जाय ऑफकोर्स खुबशे फावटी अशें जाता दर फिल्माक किंवा खंयच्या अशा एकातून एक्टर्स डिरेक्टर्स प्रोड्युसर सगळे लायमलायटीन येतात बट फिल्मा खातीर आनी खुबशे मागीर व्हडले युनीट आसता फिल्म एका मनशाचें काम केन्नाच नासता ताज्या फाटल्यान प्रोडक्शन टीम आसता मार्केटींग टीम आसता खूब आनी बाकीचे खूब जाण इनवॉल्ड आसतात सो हे लोक केन्नाच येवपाक पावना किंवा जेन्ना एंड क्रेडिट्सान तांची नांवां वता पळय ती वाचपाकूय केन्ना पावना सो आमच्या फिल्माचे अशे जे सगळे पिलर्स आसा पळय तांकां हांव एक फक्त हांगा आपोवपाक सोदता आमच्या फिल्मांतले प्रोडक्शन टिमीक मार्केटींग टीमीक तसोच ह्या फिल्माचो सेकंड प्रोड्युसर आमचो माधव गाड तोय ताका हांव एकदां हाडपाक सोदता कित्याक सगळ्यांक वेलकम करया जे फिल्माचे क्रू आसा तांकां हांव तांकां तांच्या घेवपाक गेलो आणि काढीत राव प्रसाद नायक कॉंग्रॅच्युलेशन्स अमित तिळवे परेश सावंत क्विंटन वाज आणि आनीकूय आसा खूब जाण तशें सगळ्यांक येवप पॉसिबल ना हांगासर पावूंक नायत ऑफकोर्स खूब जाणांनी पळयला आसतलें फिल्म ज्यांनी पळोवना तांणी मुद्दम येवन पळोवचें होम स्वीट होम आनी तुमकां कशें दिसता फिल्म हाज्या बद्दल आमकां जरूर कळोवचें आनी म्हणून मेसेज इन केस पार्ट 2 खातीर जर तुमचें कितें सजेशन आसा जाल्यार आमकां गुजरात आमची पेज आसा हय फेसबुकाचेर पेज आसा होम स्वीट होम तुमचे कितें कमेंट्स आसा कित्याक खूब जाण सद्या घालीत आसात वेगवेगळे इशूंचेर डिस्कशन जायत आसात जितले लोकां वांगडा एक्चुअल रियल डिस्कशन जातले तितले आमकां पार्ट 2 तुमचे इश्यूज घेवन येवपाक आमकां बरें पडटलें तुमच्या मुखार सो प्लीज डू वॉच दीस फिल्म सद्या पर्यंत गोंयच्या 4-5 थिएटरांनी सद्या चालू आसा त्या भायर गांवांनी आमी शोज करतले फुडें आनी हें फिल्म अजून एक म्हयनोभर तरी चालू उरतलें DVDs जशें सौदो सांगला तशें DVD येवपाची ना फिल्माची प्लीज फक्त थिएटरान वचून हें फिल्म पळोवचें होम स्वीट होम ह्या फिल्माचे एक्झिक्युटिव्ह प्रोड्युसर सुद्धा आमच्या मध्ये आज हांगासर आसा तांचे सुद्धा स्वागत करूया तांकां आमी सगळे मोगान जिजू म्हणटा संजय बाब वेलकम आमच्या ह्या शोचे ओके सो थँक्यू गायज थँक्यू आमच्या ह्या प्रोग्रामान आयल्या बद्दल अँड परत एकदा मेळया दुसरे होम स्वीट होम 2 ह्या फिल्म घेवन थँक्यू सो हो आशिल्लो आमचो एक खास कार्यावळ तुमच्या खातीर अँड हो तुमकां नक्की आवडला आसतलो कसो लागलो हे आमच्या पेजीचेर ऑर होम स्वीट होम ह्या पेजीचेर आमकां नक्की कळयात थँक्यू व्हेरी मच बाय बाय पळयत रावत स्टुडंट